more information, and I have to give the correct reply to the House. And with the reply which you have, म्हाका एक कळपाक जाय स्पीकर सर, जी रिप्लाय आज दिल्या to the House, is it a wrong reply? 1B. Reply, sir, I want to add more information and more. Then you should have added speaker sir. आज question होवपाक केन्ना आमी question घाल्लो? ताणे reply कित्याक reply दिल्या? Sir, as per rules of procedure, once an answer is given, postponement cannot be sought. जे मंत्र्यान आन्सर दिला तें जर सारकें आसा, यू कॅनॉट पोस्टपोन द क्वेश्चन. मागीर हे सेकंड. स्पीकर सर, हाजे वरचं डिस्कशन तुमकां नाकाच. कोल ब्लॉकान स्कॅम आसाच आणि ब्लॅक लिस्टेड कन्सल्टंट घेतला. ब्लॅक लिस्टेड कन्सल्टंट घेतला MDO डायरेक्ट फिक्स करपाक. I am going for the question number 2. आणि dealing Jay Sarvagar. no. Jay Sarvagar. No. Jay Sarvagar. Question 2A. Speaker sir, you have to tell us how it is. Speaker sir, why are you? Yes, ask the postponement. No, you will get it. How's the agent for 15 minutes? आता या असेंब्लीन घेतले परतो काय परत फुडले ना स्टार LQ 1A. ताजे पयलीं पळय जेन्ना रोहनान पैसे आशिल्लो स्टार LQ 1A जो आशिल्लो तो आज जशें बाब विजयन आनी आमच्या लिडर ऑपरेशनान म्हणला, इट वॉज व्हेरी क्लियरली आस्क्ड अबाउट द कोलगेट. कोल ब्लॉकाचो विशय विजयनाने हांवें म्हाका दिसता जवळ 3 म्हयने ट्वीट केल्ले पयलीं की दिस इज अनदर कोलगेट स्कॅम की ज्या तरेन तांणी वेवस्था तयार केल्ली आनी आमकां म्हायती मेळिल्ली, इट वॉज क्लियरली नॉट एज पर द रुल्स ऑफ बिझनेस. आज हो प्रश्न म्हत्वाचो आशिल्लो कित्याक ह्याच BJP सरकारान पार्लमेंटान 2012 इतलो रकस तयार केल्लो कोलगेट स्कॅम म्हणून. तर नेक्स्ट कोलगेट स्कॅम गोंयचें नांव वाट लागचें न्हय म्हणून वी वर वॉन्टिंग टू एन्श्युअर दॅट अकाउंटेबिलिटी अँड ट्रान्सपरन्सी इज मेंटेन. रिप्लाय दितकर एखादी फर्स्ट टायम असो जालो आसतलो, आमचे सिनियर बाब राणे सांगतले तांचे होल 50 वर्सां टेन्युअर आनी इज इन हिज 50th year, whether any question which has been replied by the government in advance is asked for postponement of the date of answering the supplementaries. आज प्रश्न 2 आशिल्ले. कोल ब्लॉक दिला IDC. If GIDC is a independent government undertaking, it is a corporation. No government can supersede and impose things in the corporation which is an independent corporation. GIDC स्वतः जेन्ना ब्लॉक तांकां 31 ऑक्टोबर 2019 दिला, they have gone ahead and started तांकां गव्हर्नमेंटाकडे तांणी मॉनिटरिंग कमिटी मागली, स्क्रीनिंग कमिटी मागली. गव्हर्नमेंटान तांकां फेब्रुवारी पर्यंत अप्रुवलूय दिले. तांणी प्रेझेंटेशन घेवपाक कन्सल्टंट जाय आमी सांगलो, KPMG, SBI कॅपिटल आणि एक तिसरी प्राइस वॉटर कूपर, हे 3 जणांनी अप्लाय केले. हे फेब्रुवारी महिन्यान अप्रुवलाक गेले सरकाराकडे, जून महिन्यान गेले अप्रुवल सरकाराकडे. जून जुलैच्यान फायल पेंडिंग सरकाराकडे उरली. एक दीस मुख्यमंत्री PPP सेलांतल्यान GIDCच्या लोकांक आपयले आणि सांगले की मॅटर ऑफ अर्जन्सी म्हणून, आणि वी विल टेक इट अंडर PPP सेल. आता आमच्या GIDCने घणसाबल भरलेला म्हाका खबर ना. हाऊ कॅन GIDC अलाव समबडी? PPP इज अ सेल ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट. आमचे एक्स CM आशिल्ले ते सांगतले. If it is a part of a finance department, how can they impose their directions on GIDC, which is a private corporation? It's a company. It's a company by itself. So if it is a company, how can they impose and decide on behalf of GIDC? That itself is wrong. दुसरे GFR जो कोट केला, GFR आणि प्रोप्रायटरी ना. GFR केन्ना वापरतात सिंगल सोर्स. एक स्पेशलायझड आयटम्स, खंयचे सर्जिकल आयटम एक स्पेशलायझड असता ते वापरतात आणि ते आनी खंयच्याच कंपनीचे मेळना म्हणून ते वापरतात. दॅट कॅन बी अंडर GFR. This GFR 194 has been misquoted. जेन्ना तुमकां इतलो टाइम आशिल्लो, 1.5 वर्स तुम्ही राहिला आणि तुम्ही थंय सांगता की इट इज अ मॅटर ऑफ अर्जन्सी. व्हॉट इज अर्जन्सी? Urgency is the delay which is caused by your own to decide who it is. विजयान म्हणला अशें ऑलरेडी तुम्ही डिसायड केला कोणाक दिवपाचो तो. दिवपाक कोण कन्सल्टंट जाय तो कन्सल्टंट घेतला. हो AXKY नो MSMC म्हणजे मध्य प्रदेश ऑलरेडी मायनिंग स्टेट कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी ताजे लिंक आसा. मध्य प्रदेशान जो कोल ब्लॉक भायर सरतलो, जो गोंयाक अलॉट जाला, तातून तो ऑलरेडी फिक्सिंग खंय केला, हातून फाटल्या फाटी एक्सपोज जाला. CBIन ताका ग्रील केल्लो. सुनील हायटेक कंपनी म्हणून CBIन ग्रील केल्लो 2015 इन द अर्लियर कोल गेट, वेर महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशन वॉज इन्वॉल्व. आणि तातून हो AXKYNO हो आशिल्लो. CBIचो प्रश्न आशिल्लो की ह्या सुनील हायटेकाक कसो मेळ्ळो काय म्हणून. दुर्दैवान 2006 ही कंपनी फॉर्म जाल्या.
AXKYNO आणि 2007 इट इज सेट टू बी अ कोल माइन एक्सपर्ट इन कन्सल्टन्सी म्हणून कन्सल्टन्सी फॉर कोल माइन्स 1 वर्सान तो एक्सपर्ट आसा आता तेन्नाच्यान आतापर्यंत ही कम्स हियर अँड ही इज गिवन अ नॉमिनेशन बेसिस सो प्रश्न कितें पडटा GIDC जो प्रोसिजर फॉलो करताली ती तो बंद केलो अर्जन्सीचो हेवटेन तुम्ही नॉमिनेशन बेसिसाचेर घेतले आनी PPP सेल अंडर सायटींग सेक्शन युअर रूल 194 तो GFR हांगा बसना आसतना तुम्ही पास केलो PPPन कोण आसा मुख्यमंत्री आसा अशोक कुमार आसा जो सेक्रेटरी PPP सेक्रेटरी टू CM आणि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आणि तिसरो शानबाग आसा हू इज ऑल्सो डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशन हू इज डायरेक्टर हियर हातून असो कोण एक्सपर्ट जालो जे GIDC कडेन आशिल्ले ते तांणी यूज केले वापरपाक ताजे खातीर हो क्लियर इट्स अ क्लियर कट एक्सपोजर ऑफ अ प्रोपोज स्कॅम which will come out today or tomorrow by appointing AXKYNO as a consultant तांणी नोव्हेंबरान तो कन्सल्टंट अपॉइंट केला जशें विजयान सांगला नोव्हेंबरांतल्यान 15 दिसां भितर ताका अवॉर्ड जावंक जाय लेटर आमकां म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे आज पर्यंत लेटर सुद्दां दिवना सो GFR 194 केल्लो अर्जन्सी दाखयल्ली जाल्यार डिसेंबरान लेटर सुद्दां वचपाक जाय आशिल्लें आज पर्यंत लेटर वचूना म्हणून GIDCन काम करूना आनी बेस्ट म्हणल्यार after the cabinet approval they have bulldozed this whole thing by taking a cabinet approval for appointing AXKYNO through a PPP cell and approving him he is a consultant for this coal block. It is an illegal cabinet. It is a illegality which has started from a cabinet meeting आणि 28 ऑक्टोबराक जी कॅबिनेट जाता तातून 26 नोव्हेंबराक GIDC ची मीटिंग मिनिट्स भायर सरता आणि तातून GIDC चे बोर्ड म्हणटा की दे वॉन्टेड टू नो वाय दीस फर्म्स KPMG SBI कॅपिटल मार्केट अँड प्राइस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड हॅड शोन दर इंटरेस्ट वाय ओनली AXKYNO कॅपिटल सर्व्हिसेस वॉज सिलेक्टेड ताज्या मागीर बोर्ड फक्त तांकां इन्फॉर्म करता द होल प्रोसिजर हॅज बीन रॉंग the whole way of appointing has been wrong and the whole intent of this government is to appoint the same fellow who looks to be doing highway projects in the state who is connected very close to the chief minister of Madhya Pradesh and हांगा सध्या हो सरकार सेंटराचेर आयकता क्लियर दिश्टी पडटा मादयचे सेंटर मोल्याचे सेंटर आणि कोल ब्लॉकाचे सेंटर ते सेंटरान ऑलरेडी सांगला जो कोल ब्लॉक आम्ही अलॉट केला तो ह्या मनशाक दिवपाचो आणि ताज्या खातीर हो कन्सल्टंट घालपाचो they have messed up with the procedures if corrections are not done I think we will want to approach to legal courts and ensure that Goa does not suffer गोंया भरपूर स्कॅम जावन आयले आणि कोल गेट घेवपाची व्यवस्था सरकाराची गोंयकारांचेर ना ताज्या खातीर इफ गव्हर्नमेंट डज नॉट ब्लॅकलिस्ट दीस कन्सल्टंट असेंब्लीन हो आमकां उलोवंक दिवना ब्लॅकलिस्ट समज करना आनी हो प्रोसेस स्क्रॅप करना then whatever legal way is there I think we will discuss and ensure that a legal way is there to ensure that government tries to prove its accountability there at least तुम्ही अवधान म्हणताले पळय मिनिस्टर मिटिंगेक मागीर तीच सेम स्टिअरिंग कमिटी तिकूच जाय आसलें स्टिअरिंग कमिटीन CM अशोक कुमार जो सेक्रेटरी ताका आसा CMाक आसा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आणि सेक्रेटरी PPP सेल and तिसरो शानबाग who is director PPP so minister of industries is not even taken into confidence he has to answer the exam so I am pretty sure ताका आज खबरूच आशिल्लें नाशिल्लें की कितें रिप्लाय करपाचें एखादी एक शिल्पकार आसतलो भितर बशिल्लो जाणें सांगलां आसतलें की आन्सर दिवं नाका म्हणून ताज्या खातीर ही रिप्लाय कट जाली सिमिलर टू अवर मादय क्वेश्चन पण आता